आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. अमाझियान बेतलाच्या यादनिकान इस्रायलाचे राजाक जेरोबोमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्यामध्ये आमोस तुजेर कळपो लाव. तो सांगता त्या देशाच्यान आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबोम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निर्वाशी जावन वेतलो. अमाझियान आमोसाक सांगलें, आरे बाकनारा, चल जुडाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेतेलांत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक ते राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान अमाझायक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरे राखणो आसलो आनी रुंबोट झाडांचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका हीण राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल म्हजे इस्रायल पोरचेक बाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका, इजाकाच्या घराण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पोर सांगता ते पळय. तुजे बायलेक शारांत कलवनपण करचें पडटलें. तुज्यो पुतुओ तलवारीन मरतल्यो. तुजो गांव मापून वांट्टले, तूंच पर्यान मेळे जमनीर मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निर्वाशी जावन वेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची सुमोर्द सोर्व बरी, जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्यांची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञो नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उसळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदांच तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. भांगारा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक ताची आस. मोआ परस पोळ्यांतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार, आपले वेंगीन परतून येवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगीन हाडूंक आतां, दोयीन ताणें आमचे आदीं केलां. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरे ओड्यार चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार आंतरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो बाळात पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजी पातकां बोगसुलीं. आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्रांनी
आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. ताची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात? तर हांतलें खंयचें उदीक सोंपें, तुजी पातकां भोगसुली म्हणूंक, वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक दिवंक. ताणें आलकाराक म्हणलें, उठ, तुजें खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा. मॅथ्यू 9:6. आयची दोनी वाचपां आमकां देवाचें उतर पाळूंक आनी भोगसण्याची आनी स्वताची मनशां जावंक आपयता. देवाच्या उतरांत उत्पत्तीच्या ते प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमी तरेकवार भोगसणें दिल्लो मोग वाचता आनी नियाळटा. दुसरे सुवातेर आमी बऱ्या मनाची आनी भोगसण्याची मनशां जावंक जाय. आमचो सर्गीचो बापूय दयाळ काळजांत थावन भोगसणें मागतल्यांक तो आपले वेंगेंत घेता. बेश्टो धर्मूच पाळून क्रिस्तांव जायनात, पूण जेन्ना चुकलोल्यांक आमी भोगशिता तेन्ना आमी जेजूचे खरें शीश जाता. आडकाराक जेजूशी कोणें हाडलो? ताका जेजूशी हाडलोलो तांकां जेजूचेर बावार्थ आसलो. आमच्यान म्हणूं येता, ताचे इश्ट मित्रांनी, ताच्या घरच्यांनी वो समुदायाच्या वांगड्यांनी. दुसरीं जेन्ना आमचे पासत मागतात तेन्ना आमकां दुसऱ्याच्या मागण्याचो फोळ मेळटा. जेजून आडकाराक हाडलोल्या लोकांचो बावार्थ पळयलो आनी ताका बरो केलो. आमचे मदलीं कितलीं जाणां दुसऱ्या पासत मागणें करतात काय? हो प्रश्न आमी आमकांच घालुया आनी दुसऱ्या पासत मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन चुकलोल्यांक भोगसूंक वावरुया.